हाय फ्रेंड्स, हांव आतां ते मायना पयलीं स्वाती तुमकां सगल्यांक म्हजे गोंयचे भाव भयणां ह्या लंडनच्या शारांत रावन माई मोगाचो नमस्कार. तुम्ही सांग आमी हांगासर ग्रँडमा ह्या लंडनच्या शारांत आयिल्लीं हो शो दाखोवन. आतां आमचे सगळे शो जाले. आतां परत गोंयांत येवन आमचे शो जातले हे पळय. 13 तारखेर 3:30 वाजता पॉयंट थिएटर्स हॉल. कोणाची चुकीक लागून सेबी देदीवार हाचो शो जातलो. तेच दिसा कॉमेडियन सॅली दाखयता आपलो शो काजराचो चुडो जो जातलो 7:30 वाजता पॉयंट थिएटर्स हॉल. तेच पोरी 14 तारखेर कॉमेडियन मायरीन दाखयता आपलो प्रिया मोसो देट जो जातलो सकाळच्या 10:30 वाजता पॉयंट थिएटर्स हॉल मार्गांव. तेच पोरी तेच दिसा 14 तारखेर सेमी तवारीस दाखयता आपलो शो ग्रँडमा जो जातलो 7:30 वाजता पॉयंट थिएटर्स हॉल मार्गांव. आणि तीच पोरी तुम्ही जाणा कॉमेडियन रिचर्ड हाचो शो मांचे करून कट्टोवन सासूमांक खावयता मोठो हो तियात्र जातलो 20 तारखेर 3:30 वाजता पॉयंट थिएटर्स हॉल मार्गांव. तेच पोरी 15 तारखेर जातलो मिस्टर बीन ऑफ द कॉन्कनी स्टेज कॉमेडियन आंबे हाचो शो डुप्लिकेट जो जातलो 7:30 वाजता पॉयंट थिएटर्स हॉल मार्गांव. हे सगळ्यो थिएटराच्यो टिकेट्यो टिकेट काउंटराचेर मेळटात. सो येवन पळोवंक विसरू नाका. ह्या थिएटरान हे सगळे थिएटरान तुमकां पळोवंक मेळटली बरी स्टोरी, बरी कातरां, बरी कॉमेडी आनी बरी म्युझिक. सो मागता डू कम अँड वॉच. लव यू.